आयज लयराई जात्रा जी 2 तारखेक आसली आणि जो इन्सिडंट जाल्लो 2 म्हणजे फातोड्डेर जाल्लो तो 3 तारखेक आणि आयज आमी आसा 10 तारखेक. जवळजवळ 8 दीस जाले तो इन्सिडंट जो जाल्लो स्टॅम्पेड जे जाल्ले तितून जवळजवळ 6-7 जाणां लोकांचो गोंयकारांचो आमचो जीव गेल्लो आणि जवळजवळ 20-25 लोक अजूनही इंजर्ड आसा. ते जीएमसीन आसा, कोण हाजीरोन आसा, कोण बिचोले हॉस्पिटलान आसा. हे जो इन्सिडंट जालो त्याच्या उपरांत आमचो सीएम गेलो थंयसर शिरगांवा समितीक घेतलो, आपूण गेलो, ऑफिशियल घेतलो आणि थंयसर एक कमिटी अपॉइंट केली. इमिजिएट कमिटी अपॉइंट केली की हो इन्सिडंट कित्या खातीर घडलो, तो कोणाची चूक मूक आसा हे कळपाक जाय म्हणून कमिटी अपॉइंट केली. आणि ती कमिटी सांगले की दुसऱ्या दिसा रिपोर्ट दितलो म्हणून. पण कमिटीन म्हाका सांगले की आमकां 2-3 दीस लागतले हो रिपोर्ट दिवपाक. त्या प्रमाणे आयज जशें सोशल मिडियाचेर एक ब्रेकिंग न्यूज येयल्लो आसा की सर्टन कोण तरी लोक जे ऑफिशियल कोण आसा पळय ते गिल्टी आसा भितून आणि तेंचेर एक्शन जावपाक ते कितें आसा ते सीएमाच्या हितून देखरेखीन जावपाक जाय म्हणून. पण आमचो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्या प्रकरणाचेर बारीक नजर धरून आसले आणि की आमच्या लोकांक जो जीव गेल्लो आसा आणि जे कोण हॉस्पिटलान आसा तांकां न्याय कसो मेळपाक जाय हेजेर आमी सातत्यान हेजे फॉलोअप करीत. पण आमकां आमच्या सोर्सीसा प्रमाणे कळोन चुकलेलें आसा की जे कमिटीन जो इन्क्वायरी कमिटी आसली त्यांच्यानी जो कोणाचे नावां दिल्ली आणि जे पण मिडियाचेर सोशल मिडियाचेर एक ब्रेकिंग न्यूज येता एक वर्तमानपत्रांत जे दिल्लेले आसा तितून काही ऑफिसर्स आसा जे हाय लेवल ऑफिसर्स आसा तेंची नावां दिल्लेली आसा. पण आमकां भितरल्यान अशें कळटा की हे हाय लेवल जे ऑफिसर जे आसा पळय जे IPS आसा IS आसा हांकां खंयसर तरी वाचोवपाचो खंयसर तरी एक षडयंत्र चालू आसा. आणि हे षडयंत्र अशें चालू आसा कारण हेंचेच कोण तरी जे सरकार प्रशासनात जे पळय प्रशासक चलयता पळय तेंचेच कोण तरी सोयरे धायरे का कोण क्लोज फ्रेंड्स अशे कोण तरी हितून वावुरता की तांकां कशें तरी बरे भाशेन तांकां ह्या प्रकरणांचेर सायटीक दवरपाक. म्हणून आमचे हेचेर बारीक नजर आसा. जेन्ना पळय सरकार सांगीत किंवा सीएम सांगीत की थंयसर द्रोण आसलेले थंयसर रातचे द्रोण भोंवत म्हणून आमकां म्हायती प्रमाणे थंयसर द्रोण बीन कांयच नासले थंयसर. आणि कोणाचो फॉल्ट आसा पळय ताका एक्शन ही जावपाकूच जाय.